डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई. डॉक्टर मनोहराचो जल्म जानेवारी 18 1925 सावय वेरें गांवांत जालो. शिंकपांत भोव हुशार, शांत, मोवाळ काळजाचो, भोव गुणी, धर्मातीत तत्वांनी जियेतालो आनी सगल्यांक एकचाराच्या मोनान वागयतालो. गोंयच्या आनी कोंकणीच्या मोगाचो जाणवी लेखक आनी कवी. ताच्यो कविता थोड्याच उतरांच्यो पूण जाणवीक कल्पनांच्यो. चिंतूंक लावपी. मौन ताचें नितळ निवळ चिंतनाचें, रोसाळ उतरांचें, सगल्यांक ओडून हाडटलें. मनोहर राय एकाच मनाचो, तेच तत्वान तो जियेतालो. तो बारीकसाणेन चिंतपी आनी नियाळपी. पॅरिसेच्या शारांत ताणें उंचलें शिंकप केलें, पूण तो ल्हानांक केन्नाच किरकोळ करिनासलो. तो म्हणटालो, सगलीं एकाच देवाचीं भुरगीं, देखून आमी सगलीं भावां भयणी. उलयतना तो म्हणटालो की खुर्सार जेजू क्रिस्ताचेर नदर घालून नियाळ केल्यार मोनाचेर उजवाड फांकता. मनोहर राय पर्यावरणाचो मोगी आसलो. तो म्हणटालो, बाबा, तुका सुकणें जाय जाल्यार पांजरें लावूं नाका, पूण झाडां लाय. हे आमच्या भोवमानाच्या स्वर्ग इश्टाची शेतावडे सोमयार ताचे गोड गोड मोवाळ उतरांचो उगडास आमच्या मनांत जिवाळ जाता.